मोगेंबो खुश हुआ. कोरोना आता आजार नाही बाजार जाऊन पडला. ते सोडून देऊया. दुसरे सोपे मुद्दे फॉर एक्झाम्पल प्लास्टिक टॉलरन्स जस्टिस ड्रग आणि पोल्युशन हाजेर डिस्कस करपाक अर्नब गोस्वामी आसा. अरे चुप एक मिनिट मेरी बात सुनो. ते ताजेर सोडूया. बुक किपिंगेच्या एक्झामीक जर तुमका केमिस्ट्रीचो क्वेश्चन आयलो जाल्यार कितें जातलें तेच आयज तुमगेलें जावपाचें आसा. कारण मुद्दो सामको कठीण आसा. तर मुद्दो आसा बायल उर्फ वाइफ. नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है. सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है. सगळ्यात पयली एक वॉर्निंग. जर तुम्ही हो व्हिडिओ तुमच्या बायले बरोबर बसून पळयता जाल्यार बायलेक दवरा 2 फूट लांब. कारण खंयच्या वखदार तुमच्या कुल्यांचेर कायलाटो लॉन्च जावपाक शकता. आणि एक गजाल, सगळ्यात पयली तांकां मानाचो सलाम. कारण ह्या संवसारांनी एकूच प्राणी आसा जी तुमगेल्या तोंडाचेरूच तुमगेल्या मम्मी बद्दल वायट उलयतली आणि ताचे तुम्ही कांयच करपाक शकना. आम्ही म्हणटात न्हय, देवळान तुका जाय तेन्ना तूं वचना, देव आपयता तेन्नाच तूं वता. तशेंच तूं बरो मनीस आहा म्हणून तुजी बायल ना, तुज्या बायलेन तुजेर उपकार केला म्हणून तुजी बायल आसा. जर तुका अशें दिसता तुज्या लायफान दाळ आसा पूण ना फोडणी, अरे बाई एक फाटी बायल करून पळय, सगळी लायफ दाळ जावन पडटली. आयज आमी समजून घेवया बायल नावाचो पट्टो तुज्या गळ्यान कसो पडटा तो. तू आंकवार आसा, तू बोर जातालो, स्वता सुकाय करून तू बेजारलो, चितले तुवें कितें तरी वेगळें करपाचें. तू तुज्या पर्सनल मॅट्रोमोनियल सायट उर्फ मम्मीक सांगता. मम्मी तुज्या आयुश्यान चेडूं घेवन येता, तुजी सोयरीक ठरता. सोयरीकेक तू ताका पयली फाटी पळयता आणि तुका कितें तरी जाता. समजले तुमी? कितें तरी जाता. आता हे कितें तरी जाता हे राष्ट्रीय दुयेंस. हाजे अजून वॅक्सिन सापडले ना. हे वॅक्सिन खंय आसा? सगळें जमता आणि स्टार्ट जाता तुमगेली इश्टागत. फर्स्ट स्टेप. तुमगेले गांवभर हेडअप आणि भोवप स्टार्ट जाता. तुमका सांगता एक फाटी ताणे सांगले म्हणून ताका पिक्चराक व्हेले. पिक्चर आशिल्ले अवतार 3D. पिक्चर कोण म्हणटा हो संसार 3D आसपाक जाय आसलो न्हय, कितली मजा येतली. अगो बाय, वो अख्खो संसार ऑलरेडी 3 डायमेन्शन. ताचो इतलो इनोसन्स कोण? तुका ताजेर आनी मोग जडटा. तू सुण्या मालकिराता दुकरा ही नावां जाणा, पूण ते तुका बाबू बेबी शोना अशें उलो मारता. ताची तुका संवय नासता. माझो बाबू कितें करता? हाजो बाबू कितें करता म्हाका कशें कळटलें? बाबू हाजो हाजें लक्ष आसूंक जाय न्हय. आनी मुळात हांव हांगा आसतना हाका बाबू जालोच कसो? बाबू जेवला रे? ना. कित्याक? जेवून घे. तू जेवल्यार माझे पोट भरतले. अशें कशें? सायन्स खंय गेलो? हे अशें जालें म्हाका जाल्यार दंत आनी हांवें गजाल्या तोंडान गुळी घाली. तू कितल्यांक उठलो, बसलो, न्हावलो, जेवलो, कितें जेवलो, कित्याक जेवलो, कसलें जेवलो हे तू ताका सगळें सांगता. तरी पासून ते म्हणटा बाबू तू म्हाका काय सांगना. ह्या संवसारांत सगळ्यात मोठें टेन्शन कितें तें तुमकां खबर आसा? तुजी जावपाची बायल तुका गुड नायट म्हणून रातभर कोणा लागीं ऑनलायन चॅटिंग करता. तो टेन्शन. तें टेन्शन तुका सोंसना आनी फायनली तू लग्न जाता. तुमकां हांव सुखी जिवनाचो मूळ मंत्र दिता. दर वेळार तुका अशें दिसूंक जाय तुका सगळें समजता आनी बरोबर त्याच वेळार तुका हेंय दिसूंक जाय तुका कांय समजना, सगळें ताकाच समजता. बायल करपाचो एक एडवांटेज म्हटल्यार टायम टू टायम ते तुजे चुको तुका सांगत रावतले. यू कॅन वर्क ऑन दॅम. ते तुका असल्यो चुको सांगतले ज्यो युजली तुजी मम्मी दुर्लक्ष करता. मम्मी ती मम्मीच आसता. लक्षांत दवरात, लायफाच्या ह्या वादळान बरी बायल मेळत जाल्यार ते सी पोर्टाचें काम करतले. वायट बायल मेळत जाल्यार तुगेल्या सी पोर्टार ते वादळाचें काम करतले. फकाणां सायडीन दवरुया.
तुम्ही असा म्हणून हो संसार सगळो ब्युटिफूल असा. तर हे आशिल्लें माझे फनी ऑब्झर्वेशन ऑन गोवन वाईफ. कितें चूक भूल जाली जाल्यार समजव. जर तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक कमेंट सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. नतमस्तक निवळ मोग. माना सबसे तू हंसी है हुस्न वाली, माना सबके तू दिलों में बसने वाली. हाँ हाँ है नशा अदा भी नखरे वाली, पर तारीफों से नहीं तू मानने वाली.